नमस्कार. येवकार सविस्तर प्रुडंट खबरां आदी हेडलायन्स. सरकाराचे अर्थव्यवस्थापन उधारीचो पंचनामो जायच ग्रह आधारा सारखेल्या स्किमींचो अर्थीक गतिविधींक उपेग ना. वेळ प्रसंगाक भांडवली रिणां पगाराक वता खरी. अर्थ सचिवाचो मनमेकळो वैयक्तीक मिडिया संवाद. गोंयांत सांपडिल्लो कोरोना व्हायरसाचो पेशंट नेगेटिव्ह. चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटल आनी जीएमसीत दुबावीत दुयेंती खातीर खासा वेवस्था. विमानतळारूय प्रवाशांचें स्क्रीनिंग सुरू. येत्या त्या अर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेचे 6.6% वाडीचो अदमास. अर्थमंत्र्यान मांडलो अर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्ट. शेनवारा अर्थसंकल्प. इन्कम टॅक्स थाकायेचेर मध्यमवर्गीयांची नजर. शुक्रार शेनवार बँक कर्मचाऱ्यांचो संप. आयताराय बंद. 20% पगारवाड. 5 दिसाचे सप्तकाक मागण्या खातीर देशव्यापी संपाचो उलो. गोंयच्यो बँक संघटनाय वांटेकार. एटीएम वेव्हार सद्याक चालू. एजमा कायद्यांत गरजेच्या सेवां खातीर संपाक निर्बंध घालपाचे पर्याय. तरी गोंय सरकार एजमा दुरुस्ती करून ख्यास्त करूंक सोदता खर. कामगारांची तोंडां बंद करपाचो यत्न. हायटकाचो विरोध. झेडपी वेंचणुकेक रिझर्वेशन थारावप चल्लां. बीजेपीच्या पणजे हेडक्वॉर्टर्सांत काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेसीक विरोधकाचेंच खरेपण दिसना. वेळ प्रसंगापुरती खंय विधानसभेत युती. मडगांवचे सीए एनआरसी आड सभेत भुरग्यांचो वापर. पुराव्यां सयत कागाळ येतकीच पणजे बायलां पुलिसेंत एनजीओ आड एफआयआर. पुलीस सोदतात आनीकूय पुरावे. आनी 36व्या नॅशनल गेम्साचें उक्तावण. खेळां मंत्री किरण रिजिजूचे हजेरेंत मॅस्कोटाचें अनावरण. 20 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर गोंयांत सर्ती. मजगतीं जातले टेस्टिंग इव्हेंट्स. सरकाराचें अर्थवेवस्थापन उधारींचो पंचनामो करचोच. ग्रह आदारा सारखेले स्किमींचो अर्थीक गतिविधींक उपेग ना. शेतकारांची रिणां शेता भाटांनीच वतात अशें ना. तशेंच सरकाराचें वेळ प्रसंगाक भांडवळी रीण पगाराक वता. येणावळ वाडना. पॉप्युलिस्ट खर्च असोच चालू उरल्यार फुडें फुडें रिणां परवडपाचो प्रस्न उप्रासतलो. अर्थ सचिव दौलत हवालदाराचो मिडिया कडेन मनमेकळो वैयक्तीक संवाद. To put American English, in coming years, sustainability of a debt is definitely an important challenge before state of Goa. The social security schemes and targeting them, because again what happens is the per capita income of Goa is now almost coming to 6 lakh rupees. This is the highest in India. It's 3 to 4 times more than the national average, consistently. So, what happens is, in this kind of a situation, targeting these schemes for really vulnerable and really poor people in a long run. I'm saying nobody will do this in a short run. And basically these are political decisions. I cannot comment much on that, but in a long run, this is again an important fiscal challenge before the state. I'll not name, but one of my friend journalists, he told me, you're inviting suggestions now in digital media on a budget. He said, first suggestion I'll give, I will ask, stop Graha Aadhar. This first 5 years of its implementation, yes, we are protected. There is every year growth of 14%, and that 14%, suppose we don't realize, we get a compensation. So we have been requesting Finance Commission. I have also personally requested in my speech that yes, equity in terms of poverty, in terms of population is important, but at the same time, Finance Commission should start rewarding efficiency. So they gave me a hint that most probably equity, this efficiency will be included, and where Goa will benefit.
surprisingly, this January, we are probably in 31st January today, end of the month. This is the only month where, with my utter surprise, collection in GST in Goa, first time, we have achieved the target along with 14% increase. So for month of January, there is no deficit. Particularly taxation on a reach is an important challenge for the coming years for the fiscal position of the state. There are two aspects in a budget. One is revenue and one is capital. What we do is we try to balance the revenue. So Goa, what it has been doing, the revenue receipts what they get and revenue expenditure what they make, they balance and they show some notional 300-400 crores as a surplus. But for capital expenditure, there is a deficit, there is no money. That is called a fiscal deficit. There is no revenue deficit in Goa's budget, but yes, there is a fiscal deficit. Fiscal deficit is permitted 3% of your GST. And that 3% also is a borrowing limit. Try to understand, no state government, no central government cannot have sufficient money to finance both revenue and capital. Even Government of India borrows weekly basis for its capital development. After the Finance Commission went, I was sitting with that budget speech. And my normal style is, because normally I am a reader, I read books. So what I do, I take last 3-4 years budgets. And I get a feeling that yes, the same thing is getting repeated. I mean, that's a fact. You tell me, in a small place like Goa, when committed expenditure occupies the major portion of your expenditure, what new thing can be there? There is a limit. There is a limit to which you come out with I don't say always popular schemes, but genuine schemes. I know in my childhood, my father used to borrow to dig a well. Those times, long back, some 10,000 rupees loan he must have taken. But out of that 10,000 rupees, 5,000 he spent on purchasing books and buying some liquor bottles. That was his luxury. Today's modern times, a farmer's family will have a daughter to be married. She needs some gold. Somebody gets sick in the family. He takes a loan for cultivation of a crop. Naturally, that poor man has to divert that money for these padelis, because most of them must be enrolled under your Grah Aadhar and other schemes. Again, a low dignity of labor supported by sufficient kind of subsidies and a social security measures by the state. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टांत येता ते अर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेची 6 ते 6.5% वाडीचो अदमास. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान 2019 ते 20चो अर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसदेत मांडलो. हे सर्वेक्षणाचे फाटभुंयेर अर्थमंत्री शेनवारा तिचो दुसरो अर्थसंकल्प मांडटा. मंदींतले अर्थवेवस्थेक नेट दिवंक इन्कम टॅक्स रेट आनी स्लॅबांत थाकाय मेळत म्हूण मध्यमवर्गीयांक आशा. 3 दीस बँको बंद. शुक्रार शेनवार बँकाचो स्टाफ संपार. ताका 5 दिसांचे सप्तक आनी 20% पगार वाड जाय. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉई संघटनेन संपाचो उलो मारिल्लो. गोंयच्योय बँक स्टाफ संपार. 13 जानेराक बँक संघटना बरोबर हाचेर बसका जाल्ली. युनियनांची मागणी मान्य जाली ना, ताका लागून संप. बँको सेगीत 3 दीस बंद. एटीएमाचेरूय परिणाम. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सान 2 दिसांचो स्ट्रायक कॉल दिल्लो आयज आनी फाल्यां. आनी मेन डिमांड्स हे दोन दिसांच्या स्ट्रायक कॉलान आसा, कित्याक आमचो वेज डिमांड्स पेंडींग आहा फॉर द सिन्स 2017. इंडियन बँक असोसिएशन आनी गव्हर्मेंटान आमचो वेज डिमांड सेटल करूंक ना. लास्ट वेज डिमांड्स आमचो 2017 संपलेलो आसा आनी तेजे उपरांत सगळे 9 युनियन्स आहा बँकेनी तांणी कॉमन चार्टर डिमांड्स गव्हर्मेंटा कडेन दवरलेलो, इंडियन बँक असोसिएशन कडेन दवरलेलो, पूण आजूय सेटल करूंक ना. आनी ताका लागून हो प्रोटेस्ट स्ट्रायक ऑल ओवर इंडिया इन्क्लुडींग गोवा.
फाल्यां आझाद मैदानाचेर व्हडली रॅली जातली सगळे बँक एम्प्लॉयजांची बँक एम्प्लॉयज रॅली जातली फाल्यां आनी जर ह्या दिसांनी जर गव्हर्मेंट आनी इंडियन बँक असोसिएशन जर आमचो डिमांड सेटल करिना जाल्यार 11, 12, 13 मार्चाक आमचो परतून 3 दिसांचो स्ट्रायक आसा आनी 1 एप्रील सान आमचो इंडेफिनीट स्ट्रायक कॉल युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सान दिल्लो. एजमा कायद्यांत गरजेच्या सेवां खातीर संपाक निर्बंध घालपाचे पर्याय आसात, मात गोंय सरकार तातूंतय दुरुस्ती करून निर्बंध आनीक खर करूंक सोदता म्हूण आयटकाची गोंय सरकाराच्या कायदो दुरुस्तीक हरकत. विरोध आनी संप कामगारांचो अधिकार. सरकार ख्यास्त खर करून तेवूय बंद करून कामगारांची तोंडां बंद करूंक सोदता म्हूण आयटकान आवाज चडयला. कोण जर इलिगल स्ट्रायकार वता 200 रुपया आनी दंड आनी त्या भायर 6 म्हयन्याचे प्रेझांव. पण गोंयचो सरकार ताच्याकूय खूब फुडें वचोंक सोदता. बाब प्रमोद सावंत मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्व खाला की कामगारांक जो जर स्ट्रायकार वता, समज एक संघटना व एक लिडर त्या कामगारांक वचून सपोर्ट करता, सॉलिडारिटी दिता, जाल्यार तांकां 200 रुपयाच्या जाग्यार तेणी ते वाडयला. 6 म्हयन्याचे प्रेझांव आसा ते 3 वर्साचे प्रेझांव केला. आमचो AITUC आनी जितले सगळे एफिलिएटेड युनियन आहा ते सगळे मेळून आमी ओपोज करता. कित्याक हातूंत जे गव्हर्मेंट कर्मचारी, जे संघटीत कामगार जर फाल्यां आपल्या अधिकारांक लागून जर त्यांनी स्ट्रायक नोटीस दिलो, सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे त्यांनी एक नोटीस प्रोहिबिटरी ऑर्डर काडूंक शकता आणि तो स्ट्रायक बॅन जावंक शकता. कामगारांचेर कितलेही अत्याचार जाले जाल्यार ते त्यांनी सोसूंक जाय. इट विल मीन अ सायलन्स ऑफ द ग्रेवयार्ड. झेडपी वेंचणुकेचें रिझर्वेशन थारावपाचें काम बीजेपीचे पणजे हेडक्वॉर्टर्सांत चलता. प्रदेश काँग्रेसीचो आरोप. वेंचणूक आयोगाचें काम सध्या खंय बीजेपीचे फुडारी करतात. सध्या जे सरकारा आड दिसतात तांचो विधानसभेत फ्लोर मॅनेजमेंटाक आदार जावचो म्हूण खंय स्ट्रॅटजी थारावंक CLPच्या फुडाऱ्यांक मेकळीक दिल्या. गिरीशाक विरोधकांचेंच खरेपण दिसना. त्या खातीर जी फायल स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन धाडपाची आशिल्ली ती मुख्यमंत्र्या कडेन फायल आसा आनी ती फायल मुख्यमंत्र्यान बीजेपीच्या हेडक्वॉर्टरांत हाडल्या. म्हणजे बीजेपीक हेडक्वॉर्टरांत ती फायल वचपाक शकत ना. ती फायल स्टेट इलेक्शन कमिशनाक वचपाक जाय. सो स्टेट इलेक्शनाचें काम आयज बीजेपीचे हेडक्वॉर्टर करता. म्हणजे खंयची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरप हें काम बीजेपीचे हेडक्वॉर्टर्स करता. पणजे जे बीजेपीचे ऑफिस आसा ही फायल थंय आसा सध्या म्हाजे म्हायती प्रमाणे. इलेक्शन प्रोसेस डेट डिक्लेअर करप साकून कावंटींग रिजल्ट जायसर हें सगळें प्रोसेस आसा तें स्टेट इलेक्शन कमिशनान करप आसता, including declaration of date. What government has done is illegal. Government has no power to conduct these elections. विरोधी पक्ष काँग्रेसीक सध्या विरोधकांचे कांयच खरेपण दिसना. विरोधात आसा तितलो तेप खंय वापर करून घेवपाचो. जे जे कोण तात्पुरते सरकाराच्या विरोधात आसा ते तात्पुरते जे सरकाराचे विरोधी आसा त्यांचो फायदो फ्लोर मॅनेजमेंटाक घेवप हो CLP लिडराचें काम. पूण आमी सांगपाक शकना की परमनंटली ते ओपोजिशन उरतले. जांकां मिनिस्ट्री मेळटली ते परत सरकारा बरोबर उरतले, जांकां मिनिस्ट्री मेळपाना ते सरकारा विरोधात उरतले. सो तो कितले काळ उरतले आनी कितले काळ आसतले ते आमी सांगपाक शकना. त्या खातीर पार्टी आमी तेंचे बरोबर कोणा बरोबर अलायन्स करना. पूण अवर CLP लिडर इज कंप्लिटली फ्री, टोटली फ्री फ्लोर मॅनेजमेंट. कित्याक जे थोडे टेम्पररी ओपोजिशन असतात, थोडे परमनंटली असतात, पूण जेन्ना जेन्ना जे ओपोजिशनाक जे असतात त्याचो फायदो आमी काँग्रेस पक्ष डेफिनेटली घेतले. सी फेरर संघटनेचो संस्थापक वांगडी डिक्सन वाज कांय जाणांक घेवन काँग्रेसीत गेला. So my first aim is to join Congress, give a helping hand for Congress not only in Benali, all over Goa. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. अधिसूचित बांद बंधाऱ्यांचे गेटी कडेन CRZ लायन थारावपाची सरकाराची विनवणी राष्ट्रीय दर्यादेग वाठार वेवस्थापन अधिकारिणीन मानून घेतल्या.
मात खारफुटीची झाडां आशिल्लो वाठार CRZ-1A खालाच आसतलो, पर्यावरण मंत्री काब्रालान स्पश्ट केला. पर्यावरण खातें खंय बायोडायवर्सिटी बोर्डाक घेवन बांद बंधाऱ्यांचे गेटीची देखरेख आनी सांबाळ करतले. बांद आणि बंधाऱ्याचे गेटी फुटिल्ल्यान खाजण जमनी खाऱ्या पाण्याखाला वतात. राष्ट्रीय NCZM अधिकाऱ्यांनी अशा वाठारांनी भरती सीमेचे डिमार्केशन करचे म्हूण गोंयचे CZM अधिकाऱ्यांनी मागला. सो जे लोकांचो जो सॅलिनिटी भितर गेल्ली आनी मागीर शंबर म्हणजे लोकांच्या घरा वयल्यान लायन वतली, तो एक टेन्शन आमकां कमर जालो. आनी जंय जंय बंद आसा आमी प्रॉमीस केला की खंय खंय बंद आसा आमी CRZाक सेंट्रल CRZाक प्रॉमीस केला की एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अलॉंग विथ बायोडायवर्सिटी बोर्ड and its members will do conservation of bunds over the rivers of Goa. हे सगळी गोष्टी आता आमकां एक जंप घेवन आमी ते करतले. दुसरी गोष्ट बरी जाली की जे CRZ प्लॅन आमकां आशिल्लो 4000 स्केलीन नोटिफाय जातलो. देशभर 1:25,000 नोटिफाय जाल्लो आसा. आमचो 4000चेर नोटिफाय जातलो. तिसरी गोष्ट बरी जाली जी आमी मागताले परतून की हायलँड जे आसता हायलँड म्हणजे खंय तरी CRZ लँड लायन जे फ्लॅट प्लॅनार पळयताले फ्लॅट प्लॅनाचेर पळयताले आनी फ्लॅट प्लॅनाचेर पळयता तेन्ना दोन गोश्टी जाताल्यो. जे आमचे गोंयान हाय स्टीप जे आशिल्ले ते केन्ना उदक केन्ना पावनाशिल्ले. तेणी आमकां एक स्टडी करून जे आमी प्रपोजल मांडलेले की 10 मिटराचे हाय जर आसतले तेका बंद करपाक जाय CRZ लायन म्हणून, ते प्रपोजल त्यांनी स्टडी करून आमकां दी म्हणला. प्रुडंटा खातीर रोहित वाडकार. दृश्टी लायफ गार्डांचो संप चालूच. शुक्रारा दिसभर धरणे निदर्शनां केल्या उपरांत आतां शेनवारा उपासाक बसपाची लायफ गार्डांनी तयारी केल्या. सरकार मंत्र्यान इगो इश्यू करचे परस गोंयच्या तरणाट्यांचो विशय सोडोवचो. दृश्टीची बेजबाबदारपणां चल्ल्यांत. तांकां सरकाराचो आशिर्वाद आनी लायफ गार्डांक खंय वाली ना करून वाऱ्यार सोडल्यात. कन्सर्न मिनिस्टर आसा जावं स्टेक होल्डर आसा तांकां आपोवन ही मिटींग घेवची आनी ह्या विशयी सोल्युशन काडपा खातीर कितें तरी तुमी एक स्टेप फुडें घेवची ही आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता. फाल्यां आमचे फूल डेचे आमचे हंगर स्ट्रायक हांगा आमी चेन हंगर स्ट्रायक आमचो हांगा आसतलो फाल्यां. गांभीर्य कित्याक येना, तुमी कित्याक हो इश्यू सॉल्व करना, कसलो इगो आनी कसलो प्रॉब्लेम कोणाक जाला आसा. हे गोंयच्या भुरग्यांक जर तुमी आज पळयना तेंच्या पोटा पाण्याचेर जर तुमकां आज सोल्युशन काडपाक ना जाल्यार व्हडली तुमी आतां भाशणां करता ती कोणा खातीर करता. हेंच्या भुरग्यांचो जर तुमी आज प्रश्न सोडूंक शकना गोंयकाराचो जाल्यार येता त्या ZP इलेक्शन आनी असेंब्ली इलेक्शनाक वचपाचो तुमकां कसलोच नैतीक अधिकार ना. तुमकां आमी निवडून कित्याक दिता. ही सिस्टम ह्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आसा. आनी जर तुमी जर पळय परत एकदां सांगता आमी रिक्वेस्ट मोडानूच आसा. आमी CMाक परत रिक्वेस्ट करता तर आमकां तें सोल्युशन दिवपाक तयार ना. आज ताचो पत्तोच ना, कोणूच हांगा उलोवपाक तयार ना. आतां आमी पळयता असेंब्लीन तरी आतां आमच्या इश्यूचेर कितें डिस्कशन जावन आमकां सोल्युशन मेळटलें. ना जाल्यार मागीर आमचे जे फुडले धोरण आसा आमी परत सांगतात गंभीर परिणाम जातलो. तो खरोच गंभीर परिणाम आमकां हे वायट पावल उखलपाक हो सरकार आमकां प्रवृत्त करतलो. पूण सरकाराक तेजें कांयच पडलेलें ना. एका सायडीन CM आमचो म्हणटा जो कोण टुरिजमाच्या अगेन्स्ट उलयतलो तेजेर आपूण कारवाई करतलो. आनी इतले ट्युरिस्ट जे बुडोवन मरता तेजो टुरिजमाचेर इफेक्ट जायना काय कितें. वास्को मार्केटांत राती भितर एक बेकायदेशीर गाडो उबो जालो म्हूण बोवाळ. नव्या गाड्यांक परवानगी मेळनासतना हो गाडो कसो कितें उबो जालो म्हूण प्रस्न. नगराध्यक्षाक विचारल्यार ताच्याय राज्याक खंय कांयच खबर ना. पालिकेचो इन्स्पेक्टर मुंगूर गेला. तो येतकीच खंय तो गाडो काडूंक लायतलो. आतां एट प्रेझेंट रातया भितर हो गाडो उबो जालो. हांव सकाळीं येवन गाडो ओपन करी जालो म्हजे तोंड मुखार गाडो आहा. हे कशें म्युन्सिपालिटी कितें करता म्हाका कांय समजना. हे भाशेन प्रोसेस कशें दिता ते तेंकां. पूण तुका थिंगा घालपाक दिवना. म्हाका दिवंक ना घालपाक. कित्याक हांव 7 वर्सांचो हांव वयल्यान डिसेबल. म्हाका दिवपाक थिंगा म्हाका म्हजे असल्या मनशाक दिवंक ना जाल्यार आनी दुसऱ्यांक अशें कशें तें हें करताय. तो गाडो काल पासून ना हो कोणें राती हाडून दवरला. हें सगळें इल्लिगल. थिंगा कोणाच्यानूच कांयच करूं जायना. कित्याक थिंगा पोरनाक व्हडल्यांतलो व्हडलो नाल्ल आहा म्हणजे आख्खो दर्याक वयता. थिंगा कोणाच्यान कितेंच करपाक जायना. आनी हाटल्यान एक लॉरेन्स म्हूण एक
भावाचो हँडिकॅपाचो गाडो आहा तेका पासून आमी कसलोच चान्स दियोना, फाटल्यान राव म्हणलें, चांबर सोड म्हण. पूण आतां हो रातयान कोणें गायला, इट इज इलिगल. एक्चुली म्हाका कांयच खबर ना. हांवें इन्स्पेक्टराक फोन मारला, म्हाका दिसता वॉर्ड कावन्सिलरूय लविना म्हाजे कडेन येयल्लें की इलिगल गाडो इन्स्टॉल केला म्हणून. हांवें ताका डायरेक्शन दिलां की गाडो ताबडतोब काडचो म्हणून. आनी तो इन्स्पेक्टर सद्या मंगुरान आहा, तो येतलो आनी आमी गाडो उखलून हाडून ते हें करतले. मडगांवां 24 जानेराक जाल्ले CA आनी NRC आड जाहीर सभेत खंय भुरग्यांचो वापर जाला. NGO कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस आनी कन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशन गोवा चॅप्टराचेर पणजे बायला पुलिसेचो FIR कागाळ करतल्यांनी पुरावे दिल्यात. ताच्या आधाराचेर गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आनी ज्युविनायल जस्टीस कायद्या खाला केस जाल्या. पुलीस आनीकूय पुरावे सोदतात. कलेक खंयचोच धर्म जात कात लागना. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. कला संस्कृती खात्याच्या कला गौरव पुरस्काराच्या वितरण सुवाळ्यात तो उलयतालो. हांगा हांव सगळ्याच पयलो अभिनंदन करता ज्यांचे आज कला गौरव पुरस्कार फावो जाल्लो आसा तांचे कुटुंबाचे हांव पयलो अभिनंदन करता. कारण ज्या वेळाचेर एक कलाकार आपली कला प्रदर्शन करपाक वता किंवा ताची तालीम घेतात किंवा खंय तरी रातचो ती प्रदर्शन करपाक वतात, थंय तेजी घरकां किंवा तांची भुरगीं दोळ्यान तेल घालून रावतात, केन्ना येतलो का, केन्ना येतलो का, केन्ना येतली का म्हजी मम्मा, अशे तरेन सातत्यान पळयत रावतात. कारण आज खुबश्यो रहदारी आसा किंवा प्रत्येकाकडे मोटार आसा, पूण ज्या वेळाचेर ताणें कलेची सेवा केल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर असलें कांयच नाशिल्लें. कितलेशे मैल चलोवन आपली कलेन जी आंगां जी आसा ती मुखार व्हरपाचे सातत्यान तांणी प्रयत्न केल्ले आसा. आनी म्हाका चडांत चड तोखणाय करची दिसता आमच्या क्रिस्तांव भावाची. ताणें दोग जाणांनी मराठी नाटकांत सुद्दां डिरेक्शन केल्लें आसा आनी कामूय केल्लें आसा. आज आमचेच हिंदू भाव सुद्दां आज तियात्रांत काम करून त्याच जोडीक जोड पावलां मारतात. म्हणजे हे कितें दाखोवन दिता की कलेन कसलेच तरेची जात कात धर्माचे वंटी ना. आम्ही सगळीच मुखार जर गेली, हातान हात खाना खान जर लायले, म्हणूनच आमचे गोंय सुपुल्लेशें गोंय आज जगाच्या नकाशाचेर फडफडतात. आमचो धेंडो ते फक्त कलेक लागून. 36व्या नॅशनल गेम्साचो उक्तावण सुवाळो केंद्रीय खेळां मंत्री किरण रिजिजूचे हजेरेंत पणजे दबाजान जालो. नॅशनल गेम्साच्या मॅस्कोटाचें अनावरण जालें. 20 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत नॅशनल गेम्स जातल्यो. तातूंत 37 खेळ प्रकार आसात. सुमार 12,000 सर्तक वांटेकार जातले. गेम्स सुरू जाय मेरेन वेगवेगळ्या खेळांचे टेस्टिंग इव्हेंट्स जातले. स्टेडियमाची कामां तडीक लागतलीं. Come together. I have asked all the Sports Federation of India by 2028 Los Angeles Olympics, India must be in the top 10 of the world. That is why we have put all the efforts together to ensure that India will not be satisfied with 1 or 2 medals. We are aiming for the top 10 sport in the world of Olympics, in the various other forums wherever we go, whether athletics or any other games. क्योंकि लेट सही में हुआ, लेकिन 10 साल लेट हुआ सही है, लेकिन ये इवेंट जब हम स्टार्ट कर 2008 से अभी तक, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स व्हाई इट इज लेट, बट from 20th October 2020 to 4th of November, it will be the great event in the state of Goa for the sports fraternity from all over the India. Approximately the 12,000 and more जो गोवा में आ रहे हैं, सभी स्वागत करने के लिए हमारे सभी एसोसिएशंस, हमारा ओलंपिक एसोसिएशन एंड ऑल द गोवा एसोसिएशन सभी स्वागत करने के लिए तैयार है.
खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेरूय लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.